कळत्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता ओढा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कळत्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता ओढा मोनान तुका लब्धता. पवित्र नदीच्या नावान मिसचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नफिंग आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एकल्याची जिवीत पळोवन सांगाता रावल्लो अणभोग आसून जर एकलो मनीस ताका ओगाळसून देवाक अर्घ दिता तर खंडीत जावन तो मनीस देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता मनशाक कितेंच दुबाव ना. तो एक वर्तो मनीस. आज आमी त्याच वर्त्या मनशांचे स्मरण करता ते तिमोथी आनी तीत. तिमोथीचो भावार्थ आनी कश्ट नियळून सांव पावल देवाक अर्घ दिता कित्याक सर पोरजांक सरस्पराची विचित्र कळोवच्यान मग्न जाला मात्र न्हय थंयसर देवाच्या आत्म्याची सकत दिसून येता. आनी तीत सांव पावलाचो मिशनरी सांगाती आनी आत्मीक पूत ताणें ताच्या जिवितांत देवाचे राज पुरगटूंक कश्ट सोंसल्यात अशें देवाचे खुशी पळच्या मुखांत जेजूचे भाव ते जातात. आमकांय देवाची खुशी पळोवंक आपोवणें आसा. हे आपोवणें स्विकार केल्ली आमी देवाची खुशी म्हणजे देवाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत वावर करूंक उक्तें मोन दाखोवया. त्याच आशिर्वादा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागता आसतना आज जल्मदीस संभ्रमच्या भाव लॉय जॅक्सन क्रास्ता ताचे खातीर आनी ताच्या कुटुंबाच्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. पवित्रतेन फावते परिवांटो घेवच्याक थोडो वेळ मौन रावन सरमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दोग धरया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा का भाव भयणीनो मुसो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी. देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं. आमेन. सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्य काकूत कर, सौम्य काकूत कर. प्रार्थुये. सर्गींच्या बापा बगेवून तिमोथीक आनी तिताक तुज्या धर्मदूतांच्या आशिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुवें भरलय आनी तुज्या पवित्र सभेचे गवळी नेमलय. ताचे मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक
आनी तुज्या बागेवंताचो सांगात सोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. हे आमी मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांग पावलून तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ले हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचे. देवापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस करून देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरे तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेकाक सोडून वेताना तुवें घडयल्लीं दुखां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुर्तो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. वच भावार्थ जसो तुजे आजे लोईसा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळतलो तसो तुजेय थंय परजळता म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या ध्यानाचे खेंड जलाशे कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कायदे जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बागार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्थ परगटच्या कश्ट वावंटेन म्हजे सवे भागीदार जा. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. सर्वेश्वराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेश्वराक सदगीता गाया. परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वाखाणा. सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. ताचे थारण दिसपडते गाजाया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सरपरसांग ताची विस्मिता कळया. सरपरसांग ताची परज लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेश्वराची म्हणून अर्सिया. ताच्या नावाक पावो त्या गौरवान मान बगया. सरपरसांग सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. तुझ्या पुताची उतरां चिंतून आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेश्वरा. सर्वेच पौर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहरात आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वखदां मदें शेळयांक धाडलेले परी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी साव बुथी साव वाणू साव वरी नाकात.
वाटेर कोणाय की सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घरात. समाधान आशिल्लो मनीस थंय जियेत जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें रास तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी तिमोती आनी तीत तिमोती आनी तीत हांचें स्मरण आमी करता. निसावन हो संभ्रम इगर्ज मातीन कालच्या दिसा आचरण केला. पूण आमी जाणाव कालच्या दिसा भारतांत प्रजाराज्योत्सव रिपब्लीक डे संभ्रम आसल्यान भारतीय बिस्पा मंडळीन हो संभ्रम आयच्या दिसा आचरण करूंक आमकां उलो दिला. ह्या दोगां विशीं ह्यो थोड्यो संगती. तिमोती सांपावलूक लागशिल्लो शीस भावाडटा थंय मोगाचो पूत म्हूण ताका आपयता. टर्कीच्या लिस्त्रा गांवचो सांपावलूच्या पयल्या मिसाव्या वेळार तांचीं वडीलां क्रिस्तांव जाल्लीं आनी हे मिसांव ताणें प्रारंभ केल्या उपरांत थोडे फावटी सांपावलू तिमोतीक फुडें धाडटा. थोडे फावटी भावार्थाक परतल्ल्यांक परत थीर जावच्या खातीर तांच्या मिसावांक तो धाडटा. ही आमकां तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट जाता. 30 आनी 2व्या प्रायेर ताका एफेसाचो बिस्प जावन नेमक करतात. तिमोती स्वभावान मोवाळ, विश्वासी पाटलावदारी, सहा वावराडी आनी आपल्या पाडतीन आडसो एक मोवाळ शीस म्हूण सांपावल सांगता. तिमोतीच्या मरणा विशीं कांय आमकां वाचूंक मेळना, पूण थोड्या अनबावार्थ्यांक ताणें आराधन करूंक इन्कार केल्ल्यान ताका पात्रावन जिवीशी मारले म्हूण सांगतात. चडताव जावन पोटाच्या पिडेन निवारूंक कोणा सकट पोटाची पिडा आसा ते सकट तिमोतीची मजत मागतात. आनी एकलो आसा सांत तीत, वय सांपावलूक मोगाचो सीस, अंत्योक गांवचो, जेजून धाडलेल्या 22-70 जाणां पैकी एकलो. पावलूचो कार्यदर्शी, सहा वावराडी, परगटणार म्हणून आमकां कुरीन घरांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट जाता. पावलूच्या सभार आपोस्तलीक पैनान ताणें सांगात दिल्लो आसा आनी क्रेट कुद्र्याचो ताका बिस्प जावन नेमक केल्लो आसा. कित्याक थंयसर जायते समस्या आसले, धर्मा विशीं सूख समजवणी आसली आनी ही कश्टांची जबाबदारी सांपावलून तिताक दिल्ली आसा. हेरांक संतोश दिवच्याक, हेरांक क्रिस्ताची हाडचें तें मिसांव ताणें संपूर्ण रितीन पंथाक पावयलें आसा. भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू 22-70 जाणांक मिसांवाक धाडटा. हें लुकाच्या 10व्या अध्यायान. लुकाच्या 9व्या अध्यायात जेजू 12 जाणांक शिसांक विसोंक धाडटा. पयलें 12 जाणां, ताचे उपरांत 22-70 जाणांक. म्हळ्यार हांगासर मिसांवांची गरज आसा. देवाची सुवार्ता पंथाच्या पोंद परगट करूंक गरज आसा म्हणली शिकोवन वांजेलांत आमकां स्पश्ट जाता. जेजू ह्या विशयाक जायतीं दृश्टांतां दिता. म्हणटा पिकावळ येतेच पूण वावराडी थोडेच. ह्या मिसावाक वावराड्यांची गरज आसा म्हूण कळीत करता. हातूंत एक गरज आनी एक कश्ट. सुन्या वागट्या मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटलो. ह्या मिसावाक कोण कांद मारता कंडिसावन ताका कश्ट दोगदोवनी आसलीच म्हूण जेजून कळीत केलां. आनी प्रत्येक रितीन ह्या वांजेलाच्या अकरेक आमी पळयता पिकाच्या धनया लागीं जोगते वावराडी मेळच्या पासत मागा म्हूण जेजून उलो दिला. देखून प्रत्येक रितीन आज आमी तिमोती आनी तिचो उडास करता आसतना संभ्रम चलयत आसतना प्रत्येक रितीन
जेजूचो संदेश संवसाराच्या पंथान पंथ परगट करूंक जेजू बऱ्या वावराड्याक शेतान धाडून दी म्हूण आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. तर आमचे उपसिता बापा, मन आमचे अर्पिता तुका, दर आमचे भेटयता तुका, कान घे बापा. वायनोंडो तुका भेटोनसो, साक्ष आमच्या कशा भावराचो, घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, कान घे बापा. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेकपय सवेच्या दवाक सर्वेस्व मानून घे. भाऊ मोगाळ बापा, तुज्या परजेची बेठवणी मानून घे. बघेवन तिमोती आनी तीत परबे समयार आमी ती तुका समर्पिता आनी तुज्या वरवीं तुज्या परमीत मोगाची काकुळट बगोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. सर्वेस्पार तुमचे सोबें आसूं, तुमचे सोय आसूं. आमचें काळजां उबारुये, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सरुकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवन तिमोती आनी तीत तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यवन जिवेत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तुळपाचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव घेता ताका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून तें बारूतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबडता सोगोट परगतूय, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगता, तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आमी
बापा जेजूच्या मरणासोनीपण जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा निरगस येवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि आमच्या बगे फ्रांस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आजिक्य वरावर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मणीचो कोट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्यान समेस्तान तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान धर्मदोत भगवान तिमती आनी तितोच आनी स्वर्ग आनी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जिजून शिकयल्ले प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सगळ्यांनी बक्षितांव तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां दाळून घेवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमची येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मगसो गुर्तो सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें बाग म्हाका फोवना पवित्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. या जेजू येण्या स्वाधीन राखता हांव तुज्या. सर्गी मनान आमकां पोसच्या अमजिवा. खंती दुकान कश्या वावरान आमच्या विशेवा. पुनर्जीवन पावनात आमच्या धन्य देवा. ससनी कुदाक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा. गवळ्या बऱ्या इस्सा करया एकाचान मोच्या. सौम्या जेजू येण्या स्वाधीन राखता हांव तुज्या. प्रार्थुये. अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. तांदूळ भक्तीन वांटो घेतले वरवीं तुज्या सर्गींच्या संतोषान वांटो घेवन एक दीस संपूर्णायेन आमी दादोशी जावच्याक तुजे थावन हांगा केदेंच वेगळी जायना जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नवें. ए भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपणाकच चरंदसी म्हूण लेखल्या तुका देवांताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार मुखाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरज्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे बरे बोळे माये, कतनातले आमकारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुक्रा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावले. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरोबरच्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सोर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आमी आतां मागया. आज जल्मादीस आमच्या भाऊ लॉयक रस्ता ताच्या खातीर आनी ताच्या कुटुंबाच्या खातीर आमी आतां मागया. उगडास कर ए बोधायले आमकां मरये, तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदरलो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेने धैर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समजे संगाता श्रेया भितर तुमचो देव
आणि सदैव फॉलचे कसीचे जेजू Paghiunti Maria Devace Mai, Mama Bianca Trivinicăr, Atanem Ceamă, कार्मेलाच्या सुंदर आणि Mama Păsătărinicăr, नमान मरिये कृपेमुलेले समजजे संगता श्रेमी तर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कसीचे जेजू Paghiunti Maria Devace Mai, Mama Bianca Trivinicăr, Atanem Ceamă, कार्मेलाच्या सुंदर आणि Mama Păsătărinicăr, नमान मरिये कृपेमुलेले समजजे संगता श्रेमी तर तुमचं देव आणि सदैव फॉलचे कसीचे जेजू Paghiunti Maria Devace Mai, Mama Bianca Trivinicăr, Atanem Ceamă, Amen. कार्मेलाच्या सुंदर आणि Mama Păsătărinicăr, अर्गाम प्रार्थन ए भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणी आमच्या आवय तू सावन असता तू आमच्या खातीर मागोन धाडल्या सुरकारांक अर्गां दिता वडापातयेने तुजे बेंतीन केल्ल्या सर्व कश्टानुवारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयले देखून तुका आमी थिन वाचता या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वास रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुजे आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजबळकाचे कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongra voile saibini, namantu kasharotini, să sansaraci turani, pavan care poinari gini, deva kushe kalti mangalo. Sorvondara sonsara dilo Săpcăr sosun mogan vagoilor Mesa vavratoiar kelor Carmel dongra voile saibini Namantu kasharotini Să sansaraci turani Pavan care poinari gini Mogan putra sole Avgar Maria Shiva Divamka Băgând cu săce curve, ne urăm ca am să deva am cea de sfânăntle, papații putrăcene, poitrat mece navi. Amen.